नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात पारंपरिक शिमग्याचा उत्सव सोमवाराक समाप्त झालो. कारवार शिमग्याचा उत्सव आज सोमवार समाप्त जाता. कारवारच्या भागाभागात वर्ष पद्धतीप्रमाणे आपल्या संस्कृतीचे कलेचे पारंपरिक वेश तुरो पागोटे आणि घुमट सनई ढोल अशा वेगवेगळ्या वाद्याच्या तालार ठराविक पद्धतीन नाचून घराघरात दिल्ल्या तळय या आरतीचे ताट घेऊन अंगणात तुळशी मुखार नाचून कले रूपान मनोरंजन करचे हो एक शिमग्याचो प्रकार. कारवारात बऱ्याच भागात हे पारंपरिक शिमग्या मेळ वर्ष पद्धतीप्रमाणे साजरे करतात. गावागावात किंवा ठराविक प्रांतात वचून शास्त्र पद्धतीप्रमाणे लोकांनी दिले देणगी नाल किंवा इतर वस्तू स्वीकारची या होळीची प्रथा चलत येला. गेल्या 15 वर्षाच्यान कारवार मुडगेरी होसाळी ग्रामाचो महादेव हबस्थान करिनास देवाचो पारंपरिक शिमगो या वर्षाक बी 4 दिवसाचो काढिलो. पारंपरिक पद्धतीचो हो शिमगो असोच चालू उरू जाय म्हण ग्रामस्थान काढिलो शिमगो फक्त 4 दिवसात आज सोमवाराक समाप्त जाता. या 4 दिवसात होसाळी, थोरलेबाग, हळेबाग आणि धुमचिट्टा असे ग्रामात खेळ सोमवाराक रात्रीन समाप्त जाता. ओसाळे ग्रामातलो ओसाळे महादेव हबस्थान करीन असा शिगमो हो 15 वर्सां फाटल्याच्यान आमगेलो चालू आसा. आमी फक्त 4 वाडी खेळटात कित्याक काय म्हटल्यार सगळें आमच्यान आडवू जायना, खूब पयस जाता. तशें म्हणून घेवन ओसाळी, थोरलेबाग, हळेबाग, धुमशिट्टा अशी 4 वाडी खेळटात. 4 दिवसां शिगमो काडटा आमी आनी आज आमगे लास्ट दिवस आज संतयतात. तशेंच तुमगेल्या सगळ्या आशिर्वादान हो शिगमो असोच चालू रवू म्हणून घेवन तुमचे कडेन मागते आसा. आणि 15 वर्सां फाटल्यान आमगेलो हो शिगमो चालू आसा. अशेंच सगळे सहकार्यान हो शिगमो असोच चालू रवू म्हण तुमचे कडेन मागता. कारवार माजाळे हिंगा कोंकण मराठा समाजातर्फेन 5 वांगडी नावान शिमगो काढतात. परगावात आशिल्ले बी खास या शिमग्याक भाग घेतात. गेल्या 150 वर्षाच्यान या शिमग्याक परंपरा आसा. 5 वांगडी म्हणल्यार सावंतवाडा, भांडीशिट्टा, माण्याबाग, मेडीशिट्टा आणि सैलवाडा या वाड्यावेले वांगडी उरतात. काशी पुरुष देवळाकडच्यान सुरुवात केल्या या शिमग्याचे अखेर गावागावात ठराविक जाग्यार वचून तेमगेले वर्ष पद्धतीप्रमाणे सगळे शास्त्र करून परत याच देवाकडे येऊन या शिमग्याची समाप्ती करतात.
शिगमो म्हळ्यार 5 वांगडी म्हण आसल्यार हो सावंतवाडा, भांडी शिकता, मणेबाग, मेरेश शिकता आनी सैलवाडा ह्या 5 वाड्यार बांधव मेळून हो शिगमो खेळटात. तांची दाखोवपाचें जाल्यार आनी तातूंत आमचे शेजेबागची बी आमगेले बांधव आसात. तर हो 150 वर्सां फाट लागून हो शिगमो चालू आसा. आज पर्यंत आमगेल्या ह्या खेळ घडी म्हळ्यार आमगेले जे गोंया आसा, पुणे आसा, बॉम्बे आसा, हेका तेका चालीकात लोक घेवन ह्या खेळाच्या गोडी गुलाबान स्पेशली ह्या खेळासाठी येतात आणि ह्या शिगम्याचे मजे घेतात. आणि हो शिगमो आमगेलो तर भांडी शिट्याचे काशे पुरुष घंटा म्हणून देवस्थान आसा थंयच्यान आमी सुरवात करतात. म्हळ्यार टोणेक पूज करून घेवन वादकाची पूज करून आमी सुरवात करतात. आणि फर्स्ट आमी आमगेल्या माजळच्या पुरोहीत म्हणून जाल्यार जोशाळ घर वयतात. जोशाळ घर वचून घेवन थंय खेळटात आनी तेमी जे नाल दिता आमकां ते नाल आमी सावंतवाड्याचेर हाडून घेवन सावंतवाड्यार पुजारी तो नाल फोण घेवन शिगम्याची आमी सुरवात करतात. आणि दुसरे दीस म्हळ्यार पयले रात्री हो प्रोग्राम उरता आमगेलो. दुसरे दीस सकाळी सावंतवाडा वयल्यान खेळ सुरू करता. म्हळ्यार ब्राह्मणवाडाचे खेळ घेवन सावंतवाड्याचे दनपारां आमी जेवणाचो प्रोग्राम उरता. म्हळ्यार नॉन व्हेज आनी व्हेज दोन्ही जेवण उरतात. तशें सावंतवाडा खेळ नंतर वांगडात, गांवगिरी, तशेंच मागीर कोठरात बेताळा कडेन खेळ घेवन शेजेबाग येतात. शेजेबाग कुमारवाडा खेळ घेवन मग शेजेबाग जेवण करतात. ते रात्री जेवण तेमी करतात. आणि थंय जेवण जाले नंतर दुसरे दीस परत सकाळी दाडा देवळा खंयच्यान खेळ सुरू केल्लो. बोटणी बाग सैलवाड्यार येतात. सैलवाडा बांधव आमगेले जेवणाचे दनपार जेवणाचे अरेंजमेंट तेमी करतात. आणि थंय जाले नंतर तशेंच सांजे मेळटाक परत आमी खेळटे मेडेक शिट्यार येतात. आणि मेडेक शिट्यार येयले की मेडेक शिट्यार बांधव आमकां सांजे मातशें रात्रीची जेवणां तेमी अरेंजमेंट करतात. आणि सुंदर आमचे दोन मेडेक शिट्यार गोवेकर आनी नायक दोनूय आसात. तेमी म्हळ्यार आमकां जेवणाचे अरेंजमेंट करतात. आणि सैल बी आसात ती आमगेले फॅमिली आसात तेमी सगळे जाण आमकां जेवणाचे अरेंजमेंट करून थंय खेळ जाले नंतर बाजारात खेळत बरोबर खेळ घेवन आशिल्ले तशें जसं आमचे सुरवात केली काशे पुरुष देवळा कडेन घंटा म्हणजेर थंय येवन घेवन परत खेळ खेळटात. आणि थंय लास्ट म्हळ्यार नमन घालतात. नमन घाल्या नंतर आमी लास्ट दृश्ट काडटात. दृश्ट म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें काय म्हळ्यार सर जे खेळ खेळटात तेमकां दृश्ट लागनो म्हणून घेवन थंय दृश्ट काडटात. आणि लास्ट म्हणटा सगळे जाण एक कडेन बांधव एक जावन घेवन आलिंगन घेवन शिगम्या सांगता पण त्या नंतर लास्ट म्हळ्यार ती होळी जी उरता आमगेली ते होळयेचे जे सेवक आसा करतले सेव करतले ते मेळून आमगेली टोळी सगळे व्हरतात. कारवार देऊळ मक्की हिंगा असोच पारंपरिक पद्धतीचो हालक्की समाजाचो शिमगो गेले 5 दिवसांच्यान गांवागांवांत फिरलो. या शिमग्यात लोककला टिकोवन दवरचे काम केला. कारवारच्या चित्ताकुला कणसगिरीत ग्रामस्थान केले खारे उदक घेवच्या दंतडीचे गाले बंद. न्यायासाठी केलो अर्ज पण मेळ्ळी ना दाद. ग्रामस्थ झाले आक्रमक. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कणसगिरी हिंगा 111 एकर जमनीत उद्योगासाठी खार उदक संग्रह केल्ल्यान लगतची कृषी जमीन आणि पिवच उदकाच्या भाईचे उदक खारे जावन ग्रामस्थाले हाल जालात. या घटनेबद्दल कणसगिरीच्या सगळ्या पिवच्या उदकाच्या भाईतले उदक दूषित जाल्ल्यान त्रास सहन करचे पडटा. वरिष्ठ संबंधित अधिकाऱ्याक क्रम घेवचे बद्दल कळयले पण काय उपयोग जालो ना. जमनीचे मालक मेसर्स केंद्रा मशिनरी सर्च वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विवेक व्यंकटराय नाडकर्णी हेमगेल्या या जाग्यात सुधाकर पांडू दुर्गेकर हेमी मत्स्यपालना म्हणल्यार सुंगटां आणि नुस्तें काम करतात. पण या उद्योगाबद्दल स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा मच्छीमारी खाते हेम्स कडच्यान कसलीच परवानगी घेतली ना असे ग्रामस्थ आरोप करतात. पण आपल्या मालकेच्या जमनीत तितलेच उदक बंद घेतल्यार ग्रामस्थालो आक्षेप ना आशिल्लो. सगळ्याच जमिनीक उदक बंद ग्रामस्थाल्या विनंतीक मान
दिना म्हण वरिष्ठ अधिकाऱ्याक विनंती केली तरी अर्जेची काय दखल घेतली ना म्हण त्रस्त जाल्ल्या कणसगिरीच्या ग्रामस्थान काल आयतवाराक सकाळी पहिले चित्ताकुला पोलीस ठाण्यार कळवून उदाक भरून घेवची दंतरडीची मूस म्हटल्यार गाले सिमेंट कॉन्क्रीट घालून बंद केली। या वेळार सुमार 100 ते 150 महिला आणि पुरुष हजर आशिल्ले। जेन्ना ग्रामस्थ एक जातात त्यांना कोणीच काय करू शकना हे कणसगिरीच्या ग्रामस्थान करून दाखयले। 10 जणाले हात आणि दुश्मनाला घात म्हणतात हे खरेच लोकांक पटतले। कारवारात असे कृषीसाठी उदा फुगवून घेऊन बरेच कडेन पिवच उदकाची गैरसोय जाल्ली आसा। संबंधित अशा घटनेची जिल्हाधिकारीक माहिती दिवची तरच अशी घटनेक आळ बसतलो असे सार्वजनिकान अभिप्राय व्यक्त केला। आम्ही सदाशिव कणसगिरी ग्रामाचे सगळे लोक गाले बायला पोरा म्हण सगळो एकत्र जाऊन घेऊन जो कणसगिरी ग्रामात आजपर्यंत जो अन्याय आशिल्ले उदका निमित्ती खंयचे खारुदा हे गावात घुसतशिल्ले 110 एकरा 111 एकरा उतर हे नाडकर्णी म्हणले जमीन हितू भितर कोण तो सुधाकर म्हणलो म्हणे पांडू दुर्गेकर म्हणजे भितर अवैज्ञानिक खंयचे परमिशन घेन असताना ह्या सतत 7-8 वर्सांतल्यान खारुदा भरग्या माटली पिकत दिशिल्लो आणि नॅचरल फिशीस ते काही खंयचे कोणा परवानगी ना न फिशींग डिपार्टमेंट न एग्रीकल्चर न हे ते आणि सतत ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक इतले मिठा उदका इतले प्रॉब्लेम आशिल्ले 150 घरात खारी उदका ह्या हिमालया बिना पिवच्या उदना सगळे भाई भितर खारा तरी सांगला आयकना पोलीस स्टेशन जाले पंचायत जाले AC जाले DC जाले तशें कोणाक आयकना हो असले परिस्थिती निर्माण केले कायम सगळं उदा बंद घेऊन सगळं गावाचे जीवन अतंत्र करून उडयलो। त्यानंतर आम्ही सगळे निर्धार केले गावच्या लोकांन सगळ्यान मेळ निर्धार केले की हे सरकार आमकां हे आमकां काय जमचे ना खंयचे कानून चलचे ना न MLA चलना न MP चलना कितें करया हे प्रजातंत्रा भितर प्रजा लोकांनी हेजे कितें निर्णय घेवचे म्हणून तेमी सगळे विचार करून बायलां पोरां सगळे हे कणसगिरी ग्रामाचे उदाहरण आमकां सगळ्या उरतलें कारवार तालुका कारवार डिस्ट्रिक्टा भितर की स्वयं प्रेरित ते सकूल घेवन कितें जाता म्हणून स्वता बंद केले आज सो मशिनरी हाण घेवन स्वयं हे करून खोरी घालून घेवन माती घालून घेवन वोट बंद दोन्ही ब्रिज बंद करून खारी उदक बंद केले। सो हे आज जाल्ले आसा हेजे आमी खारी उदक बंद करचे पयल्या स्थळीय पोलीस स्टेशनाक बी कळयलात हे मात्र बाजून बाबू पोलीस स्टेशनाक कळयलात की तहसील ऑफिसाक कळयलात की आमी DC ऑफिसाक कळयलात SP बी कळयलात की आमी हे बंद करतले आणि आमकां खंयचे बीन खंयचे तुमी खंयचे कानून कितें करा की हेजे खारी उदक पडचे जना लोकांचे जीवन अस्तव्यस्त जावच्या बद्दल जो प्रॉब्लेम क्रिएट जालो आसा आमी स्वता हे करतले आणि खंयचे बी तुमी कानून आमचे घ्या म्हणून निर्धार केला आसा। जो बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। हेजी मुखार हांव तुमकां सांगता की हेजी नंतर जो खंय बी अशे अन्याय अत्याचार जो जाल्ले आसात सगळे प्रजे एक जावन घेवन जो कार्य आमी करतात हे घन कार्य जाय कोणी अडवू शकना हे प्रजातंत्रा भितर हेचे मेसेज आमी सगळ्यांक दिले आसात। हो सध्या ही माहिती घेऊन पण घ्या कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173 एडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 कारवार नंदगद्दा साईनगर वळणाचे रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान वाहन संचाराक अडथळो तेकाला गाडी मी गाडी तेकाला मी होत ना मग वोस खाड तू पहिले गाडी तू मागीर उलय मागीर हांव तू 1 तास बसा
कारवार. कारवार शहराच्या नंदगद्दा साईनगर वयचो रस्तो त्या रस्त्याचे वळण खूप धोकादायक असा. कारण गेल्या 2 दिवसा पयलीं एक जाग्यार आकस्मिक उजो लागून अनाहूत घडलो. पण हो प्रसंग पहिलोच न्ही तर ही घटना तिसरे वेळा घडला. या जाग्यार अग्निशामक दळाची गाडी साईनगर क्रॉसावेल्यान वचूं जायना. कारण वळण खूप अरुंद आणि धोकादायक असा. उजो लागिल्ल्या जाग्यार अग्निशामक गाडी वचूंक फक्त 1.5 किलोमीटर अंतर असून येवूंक साध्य जालें ना म्हण दुसऱ्या बाजूच्यान हिरेशिट्टा या मार्गान 4 किलोमीटर अंतरा पयसल्यान गाडी येवन हो उजो पालवयलो. ना तर व्हड अनाहूत घडत आशिल्लो म्हण जाता तितले बेगी संबंधित अधिकाऱ्यान या रस्त्याच्या वळणाबद्दल मनात घेवन या वळणावयल्यान सुव्यवस्थित 4 चाकी वाहनां वयसाठी व्यवस्था करची अशें कारवार नगरसभेचे वार्ड नंबर 26 वार्ड सदस्य श्री ನಂದಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆಮಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಳಿಲ. ಕಾರವಾರ ನಗರದ ನನ್ನನಗದ್ದ ಗಿಂಡಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿನಗರ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಹಿರಿಶಿಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿಂದ ಬರುವುದು ಗಾಡಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಿಂಡಿವಾಡದಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಾಯಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ತಿರುವನ್ನು ಖುಲ್ಲಾಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಆದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಈಗ ಅವಘಡ ಆಗಿದ್ದು 3ನೇ ಸಲ. ಈ ಅವಘಡ ಆಗಿದ್ದು 3ನೇ ಸಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಅವಘಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तम ಹೆಸರು? ನಂದಾ ನಾಯ್ಕ್, नगरसभा सदस्य, वार्ड नंबर 26. कारवारात आज एक मोठो प्रॉब्लेम आसा, पण लोकांक नजरेत ना. कितें काय म्हटल्यार फायर ब्रिगेड गाडी आज कारवारात सारके आमगेले सेवे दिवच्या जाते ना. आमगेलो गुड्डगाडो प्रदेश कारवार जाल्यार हिंग प्रॉब्लेम कशें आसा काय म्हळ्यार फायर ब्रिगेडा कडेन फक्त व्हड गाडी आसात आनी ल्हान गाडी तांचे कडेन ना. त्या कारणान खंय तरी गल्ली भितर बारीक रोड आशिल्ले कडेन जरी उजो लागल्यार फायर ब्रिगेडाच्यान आमगेलो उजो न्हंयेचें काम करूं जावचें ना अशी परिस्थिती आसा कारवारात. तशें म्हण घेवन कारवारात एक आमगेली फायर ब्रिगेड ल्हान गाडी प्रोविजन करून दिवं जाय म्हण हांव सरकारा कडेन सांगू सोदतां. भिजू सगळ्याकडे भिजू वाटो. येईल गाडी आणि खाली केली काल केली मग 2 महिने आपयलो हांव गेलो थोडे उदक. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.